तरी आजम्यत या श्लोक श्री प्रहलाद उवाच श्रवणं हरे कीर्तनं कृष्ण प्रभु। विष्णो स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यम् आत्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णो भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियेत भगवती अधा तन्मन्येधितम उत्तमम. आम्ही या कोंकणीचा अर्थ कसा नाही म्हणून ऐकूया आता. प्रल्हाद महाराज सांगतात की विष्णूला अलौकिक जाऊन आशिल्ल्या तसाल्या नाम रूप गुण तांगे लोट आशिल्ल्या पुराय वस्तू आणि तांगेल्या लीला हाज्या विशयां तू ऐकूचे आणि नाम उच्चारण करचे. विष्णूला उडगास करचो. विष्णूला चरण कमलाची सेव करची. विष्णूका षोडश उपचारान आधारान पूज करची. विष्णूला वंदन करचे. विष्णूला दास जावचे. विष्णूका आमगेलो श्रेष्ठ सख्य म्हणून विचार करचे. विष्णूका पुराय आत्मसमर्पण करचे. आता दुसरो अर्थ म्हळ्यार विष्णूका देह मन आणि शब्दांनी सेव करची. या नवलक्षण शुद्ध भक्ती म्हणून मानून घेवका. कोण तगेल जीवन कृष्णाल खातीर समर्पण केला हे नवविधा भक्ती द्वारा ताका विद्वान मनुष्य म्हणून लेखुका. इत म्हळ्यार ताका संपूर्ण ज्ञान प्राप्त जाला. हरे कृष्ण प्रभु जी. त्या विषयी श्रीमद भागवतांतू हरे कृष्ण. प्रल्हाद महाराज तांका हिरण्यकशिपू निमगिता की तू स्कूलान तू कसान शिकला म्हणून. तरी तेन्ना प्रल्हाद महाराजू ताका आनु म्हळ्यार हिरण्यकशिपूला जांगेर बशिल्लो आसता आनी तागेले शिक्षक संड आनी अमर्क थंय राबून आसा ती. तरी तेन्ना प्रल्हाद महाराजू हे श्लोक सांगता. हरे कृष्ण प्रभु जी. श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम म्हणून या कंप्लीट श्लोक सांगून प्रल्हाद महाराज तागेले अण्णाक म्हणतात की मेगेले आध्यात्मिक गुरुन सर्वोत्तम ज्ञान दिला जाल्यार मेगेले भौतिक शिक्षक संड आनी अमर्क हांनी राजकारणा विशयी अर्थहीन ज्ञान दिला म्हणून. श्रीमद भागवतांतू 11 आसतना सांगता आसा ती भक्ती परेशानुभव विरक्तीर अन्यत्र च म्हणून. हे शुद्ध भक्तीचे लक्षण. एक शुद्ध भक्त ताका रुची केवळ भक्ती करच्याक या भौतिक जगाताचे वेगळे वेगळे पुरा दिसता त्यान ताका काही रुची ना. ताका या भौतिक जगाचा जो व्यवहार आसा तातूंत काही ताका रुची ना. म्हणून जी सांगला की आमकां भक्ती करता जाल्यार आमकां सदा कृष्णाले किंवा विष्णू विशयां तू ऐकुका आणि तांगेलो जप करका म्हणून. जे कर्मकांडी लोक आसता ती कर्मकांडी म्हळ्यार जे कसने एक सेव केल्यार तांकां ताजे कसने एक रेम्युनरेशन म्हळ्यार तांकां कसने ताजी हक्क जावका. तांणी हें केल्यार तांकां कसने एक दुड्डू की हें तांकां कसने म्हणून जावका म्हणून आसा. तर तसं जाल्यार तांणी कसं करता ती म्हळ्यार सेव आनी पुरा करता ती आनी ताजी बागगिरी तांकां उडगास आयल्यार तांणी तो देवाक अर्पण करता ती. म्हळ्यार एक जाल्यार एक रियल डिवोटी म्हळ्यार एक भक्तो त्या तो करता. शुद्ध भक्ती म्हळ्यार सांगला की अन्याभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्ण नानु शीलनम भक्तिरुत्तम. म्हळ्यार
कृष्णांक अनुकूल जावन सेव करता तांतू आम्ही कसले आश दवरच्या नज म्हळ्यार म्हाका दुड्ड मेळटवे की म्हाका हाजी विशयात कसं दुसरं कसं मेळटवे म्हणून हक्काची प्युअर भक्ती म्हणून म्हणा आणि तू केवळ कृष्णाक ताका कशी जालना म्हणल्यार ताका कसं पावलांगिना आमी हें पळोवका म्हळ्यार आमकां हें कर्म ज्ञान किंवा कर्म हाजे विशयांतू आमकां इंट्रस्ट ना म्हणून हें हक्का शुद्धी भक्ती म्हणटा ती प्रल्हाद महाराजान जे नवविधा भक्ती सांगिल्लें तांकां नारद मुनीन पण त्या नव्वे भक्ती जे नवो विधा आसा त्या नव्वे करता म्हणना खंयचे आमी एक केल्यार देव आमगेल वयरी दय करता म्हूण असो तशींची आज आमी ह्या वंदनम विशया वयरी उलयता ती आमी देवाल पूज करतना वंदन करता ती देवा लागीं अपार अलौकिक गुण आनी संपत्ती आसा कोणाक हे देवाल गुण गोत्तस की तो भक्तू देवाला वंदन कोरून तागेले वय वेगवेगळे कार्य करता तशी केल्ल्या निमित्ती तो भक्तू यशस्वी जाता वंदनमाचे 3 अवयव आसात सुरे म्हळ्यार इंग्लिशान ताका ओबिसन्सीस म्हणटा ती प्रणाम किंवा नमस्कार म्हण दोनीचे ग्लोरिफिकेशन म्हळ्यार देवाले गुणगान करचे की देवाला गौरव करचो तिन्नीचे प्रेयर्स म्हळ्यार प्रार्थना किंवा आराधना म्हणटात आमी सुरे आज आमी ह्या प्रणाम किंवा नमस्कार विशय उलोवया प्रणाम किंवा नमस्कार हे 4 नमुन्यार आसा ती सुरे म्हळ्यार अभिवादन म्हणून अभिवादन म्हळ्यार रिस्पेक्टफुल ओबिसन्सीस आदारान नमस्कार करचे आमी नमस्ते म्हणटा न्हय आमी केन्नाय एरोप्लेनार आनी वतना एर होस्टेसांनी राबता तशी नमस्ते म्हणटा ती ताका अभिवादन म्हणून म्हणटा ती दुसरी म्हळ्यार अष्टांग प्रणाम नमस्कार म्हण अष्टांग प्रणाम किंवा नमस्कार म्हणटा ती आमी केन्नाय ताका केन्नाय साष्टांग नमस्कार होय म्हणटा ती हंतू 8 अवयव आनी 8 अवयव नमस्कार करतात 8 अवयवान नमस्कार करतात ती या 8 अवयव खंयचे त्या म्हणटा ती फीट म्हळ्यार दोन्ही पाय आमगेले नीज म्हळ्यार आमगेले दोन्ही दिम्मी चेस्ट किंवा हृदय आमी म्हणटा ती हँड्स दोन्ही हस्त हेड म्हळ्यार मस्तक साइट म्हळ्यार दोन्ही दोळे माइंड म्हळ्यार मन आणि वर्ड्स शब्द हाका अष्टांग प्रणाम म्हणटा ती हो प्रणाम जनरली दादलो मनशां करता ती तिन्नीचे हाका पंचांग प्रणाम किंवा पंचांग नमस्कार म्हणटा ती हंतू 5 अवयव नमस्कार करता ती हंतू नीज म्हळ्यार दोन्ही दिम्मी आर्म्स म्हळ्यार दोन्ही हात हेड म्हळ्यार मस्तक इंटेलेक्ट म्हळ्यार बुद्धी आणि वर्ड्स म्हळ्यार शब्द हे अशी 5 अवयवान हे जनरली दादलो मनशांक काय करता पण बायल मनशान या पंचांग नमस्कार करता म्हणून सांगला आणि चारनींच म्हळ्यार आमी पळयता ती केन्नाय दूर देखून आमी नमस्कार करता जाल्यार आमी आमगेले दोन्ही हात माथ्यार दवरून नमस्कार करचे हे दूर देखून नमस्कार करचे आमी केन्नाय तिरुपती गेल्यार थंय गोविंदा 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 म्हणून आयकता ती तेन्ना आमी पळयता ती लोक तांगेले माथ्यार हात दवरून गोविंदा म्हणटा ती तशी ह्या 4 नमुन्यांचे आमी नमस्कारा विशयी पळयलें आता आमी केन्नाय प्रार्थना करतना चड करून तांतू नमः म्हणून येता हे नमः म्हळ्यार कसलें म्हळ्यार न म्हळ्यार नो किंवा ना म्हणून म म्हळ्यार फॉल्स इगो म्हळ्यार अहंकार नमस्कार करची सत्य चेतना म्हळ्यार देवा हे देह तुगेलें संपत्ती म्हणून कळ्ळें त्या म्हळ्यार आमी केन्ना देवाक नमस्कार करता ती तेन्ना आमी लेखुका की हे आमगेले देह
देवा तुगेले हे देह म्हणून अशें लेखूंक आमी हे आमकां करता जाल्यार हाका आमकां शुद्ध भक्ती जावका. आता मी पळोवया नमस्कार करचे गुणगान ऐकुया जे आमगेले भगवत गीतेंतू श्रीमद भागवतांतू हांगा मस्तू वेगळे वेगळे नमस्कार म्हळ्यार किंवा आमी हाका प्रणाम हे सांगला. आमी सुरेख भगवत गीतेंतू अर्जुनानं विराट रूप पळयलें. विराट रूप पळयल मागीर ताण एक श्लोक म्हणटा आसा तो म्हणटा नह पुरस्ताद अथ पृष्ठस्ते नमस्तु ते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः. देवा हांव तुका नमस्कार करता, येद्रा देखून नमस्कार करता, मागशी देखून नमस्कार करता, तुगेले चाररी कडेन देखून नमस्कार करता. तुगेले जे शक्ती आसा तुगेले अपरांपार शक्ती आसा, तूं सर्वव्यापी आसा आनी तूं पुराय तुगेलो वास आसा म्हणून अशी अर्जुना एका दास्य रसांतू थंय प्रार्थना करता. मागीर कुंती आसा ते आमी भागवतां पळयता ती तांतू ती कृष्णाक सांगता नम पंकज नाभाय नम पंकज मालिने नम पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रहे म्हणून मग मेगला कृष्णा मेगला नमस्कार स्वीकार करी. तुगेल्या पोट्टान कोणू एक कमळारी ब्रह्म येईल आसा आनी तूं केन्नाय कमळाचे हार घालून आसता आनी तूं एक शांत रुपार आसता आनी तुगेले कमल चरण कमल म्हणून म्हणटा ती म्हणून म्हणटा ती. आनीक एक श्लोक आसा तुगेलो कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः म्हणून हांगा ती म्हणटा आसा मेगेलो नमस्कार स्वीकार कर देवा, तूं वासुदेव जावन आयला, देवकीक आनंद दिवचा म्हणून आयला, तशींच नंदारो तूं पूत म्हूण आसा आनी पुरा जे गवळ आसा ती वृंदावनांतू तांकां आनी तांगेल्या गायांक आनी तांगेल्या इंद्रियांक तृप्ती दिवचा आयला म्हणून अशी कुंती महाराणी सांगता आसा. आमी एक नमस्कुरू म्हळ्यार तांतू भगवत गीतेंतू 9व्या अध्यायांतू 34 नंबर श्लोकांतू नमस्कुरू ऐकता ती मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामैवस्यसि कौन्तेय युक्तिवैम मत्परायण म्हणून. अंतू कृष्ण कसान सांगता म्हळ्यार तुगेले मन केन्नाय मेगेल विशयांतू विचार करचे तशें दवरी, म्हाका नमस्कार करी, मेगेल पूज करी, मेगेले अंतू मेगेले नांवांतू तूं कंप्लीट ते एब्झॉर्ब करी म्हणून तशी केल्यार तूं मेगेला येता म्हणून कृष्ण भगवत गीतेंतू अर्जुना सांगता आसा. तशींच लास्टाक भगवत गीतेंतू 18 अध्यायांतू 65th श्लोकांतू कृष्ण म्हणटा की मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामेवैष्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोस्मि मे म्हणून. केन्नाय तूं मेगेलो विचार करी, तूं मेगेलो भक्त जा, मेगेल पूज करी, मेगेल उपासना करी, तशी केल्यार तूं विदाउट डाउट मेगेला येता हें हांव तुका प्रॉमिस करता. कित्याक म्हळ्यार तूं मेगेलो एकदम सख्य आसा म्हणून अशी कृष्ण सांगता. तशींच आमी केन्नाय देवालयात रावतना पर्टिक्युलरली ब्रह्म मध्य गौडीय संप्रदायांतू एक चैतन्य चरितामृतांतू आदि लिलांतू चॅप्टर 1 अंतू फर्स्ट आनी सेकंड श्लोक आसा ते आमी सांगता जाता. ते आमी देवालयात गेल्यार तेन्ना आमी सांगू का म्हणून. वंदे गुरुनीशान भक्तान ईशम ईशावतारकान तत्प्रकाशांश तच्चक्ति कृष्ण चैतन्य सम्यकम. आमी हाजे ट्रान्सलेशन आमी
आमगेले कितले पुरा गुरु आसा ती तांकां आमी नमस्कार करता ती, देवाल जे भक्त आसा ती तांकां नमस्कार करता ती, देवाल जे अवतार आसा ती तांकां आमी नमस्कार करता ती, देवाल जी शक्ती आसता तांकां नमस्कार करता ती, आनी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जे श्री कृष्ण चैतन्य रूप घेऊन आयला ताका आमी नमस्कार करता ती म्हणून सांगला हातून दोन्ही श्लोकांतू वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौडदये पुष्पवंतो चित्रो संदो तमोनुदो अंतुय सांगला आमी नमस्कार करता ती कोणाक श्री कृष्ण चैतन्याक आणि लॉर्ड नित्यानंद म्हणून म्हणा. लॉर्ड नित्यानंद म्हळ्यार तो बलरामू जे आत्ता कलियुगांतू नित्यानंद म्हणून आयलो जे कृष्ण चैतन्य उठो आशिल्लो आनी दोगांय म्हळ्यार कृष्ण चैतन्याक सूर्य म्हणून म्हणला तर नित्यानंदाक चंद्र म्हणून सांगला आनी दोन्ही ओटून ह्या गौड देशांतू येवन ह्या जे कलियुगांतू जे तम पुरा कडेन आसता ते कशी काण सोडी येता आनी लोकां वयर कशी आमी तांकां आशिर्वाद दिवं येता म्हणून ताजे खातीर हांणी दोगांय आयल्या ती म्हणून सांगला. आमी नमस्कार करताना काही एक अपराध करचा साध्य आसा तर कसला अपराध जावचा पुरो म्हणून म्हळ्यार आमी नमस्कार करताना एक हातार नमस्कार केल्यार ताका अपराध जाता म्हणून म्हणटा ती. तशींची आमी देवा पांय पडून भायर वताना देवाक फाटी दाखोवच्या नज म्हणून म्हणटा ती. आमी अशी देवा पळोवन मागशी वचून तेन्ना आमी तशी भायर पडका म्हणून म्हणटा ती. तशींची देवाक आमी नमस्कार करताना तांगेल्या दाव बगलेक नमस्कार करचा नज म्हणून म्हणटा ती. तशींची आनी शारीरिक म्हळ्यार देवाल एकदम लागीं वचून नमस्कार करचा नज म्हणून म्हणटात. म्हळ्यार आमकां तितले शुद्ध ना ते आमी म्हणून तितले लागीं वचून आमी नमस्कार करचा नज म्हणून सांगला हांगा. दोन्हीचे आमी आतां पळयलें की नमस्कार प्रणाम किंवा नमस्कारा विशयी आतां आमी ग्लोरिफिकेशन किंवा गुणगान किंवा गौरव करचे विशयां उलोवया. आमी अणू जावन आसा ती आनी देव विभू जावन आसा आमगेले दैन्य भावना आसूं आमी दैन्य भावना आसूं का म्हणून आनी देवाले गुणगान आमी दैन्य दाखोवन आमी दैन्य आसून देवाल गुणगान करता म्हणून आसा. हें ब्रह्मान भागवतांत एक विशय येता 10 स्कंदांत कृष्ण आनी तागेले ओटो पुरा गवळे ओटू बैसून प्रसाद घेता आशिल्ली ती तेन्ना ब्रह्माजी थंय येता आनी पळयता तेन्ना कृष्ण हांगा थंय हात घालून खाता आसा आनी तागेल्या हातांत दह्याचे शीत अशी दही आनी शीत ओट्टो आशिल्लें तो अशी खाता आसा. तर ब्रह्म लेखता की वा कशी हान्नी कशी म्हळ्यार वा कशी कृष्ण आनी चेडू वा कशी सुप्रीम म्हळ्यार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवानाच्याक साध्य आसा म्हणून अशें तो लेखता. तेन्ना अशें जाता की थंय पुरा आशिल्ली गाय आनी पुरा आनी जेवता आसतना पुरा चेडूआ गाय आनी पुरा दूर दूर वता ती. कृष्ण म्हणटा तुमी हांगा बैसाती हांव पुरा सोदून हाडटा मागीर आमी ओटून जेवया म्हणून. कृष्ण थंय सोदूच्या वता सोदूच्या गेले तेन्ना ब्रह्म लेखता की अरे हें एक चान्स आसा म्हाका हांव त्या हांकां सगळ्यांक दुसरे कडेन खंय व्हरता मागीर पळोवया कसां करता कृष्ण म्हणून कृष्ण वापस येताना पुरा गाई आनी घेवन येताना थंय चिल्डू कोणी ना ती. कृष्णाक तेन्ना कळटा की ब्रह्मान कसांगी केला म्हणून कृष्णान त्या गाय बाकी म्हळ्यार त्या पळयता तेन्ना आनी तो थंयची तागेले स्वरूप दाखोवन वेगळे वेगळे कशी ते गोवळ आशिल्ले ती तशी ती एक रूप घेता. ब्रह्म वापस येताना तो येवचे भितरी ताणें तें रूप घेतिल्लें आसा. तर ब्रह्मा कळटा की हें वय
कृष्णोची पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान म्हणून तेन्ना ताणी माफी मागचें आसत. तेन्ना तो म्हणटा तत्तेनुकंपां सुसुभिक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकं ऋत्वाग वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्ती पदे सदाय भाग म्हणून. देवा कोण तुगेले उत्सुक जावन तुगेले दये खातीर वाट पळयत की जो पुराय कर्माचे सहनशीलतेन कष्ट भोगता आनी तुका आधारान तागेले हृदय शब्द आनी शरीरान नमस्कार करता ती तांणी खंडीत मुक्त जावेत त्या म्हळ्यार हो तांगेलो अधिकार जावन आसा म्हणून म्हणटा. तिन्नीचे आमी पळयता ती आतां प्रेयर्स म्हणटा ती प्रार्थना किंवा आराधना हे आमकां कोता आसा ह्या 3 गुणांत आसा तम रज आनी सत्व. जाल्यार एक चारीचे गुण आसा ते आमी मुखार पळोवया कसा न्हय म्हणून. सुरय आमी पळोवया तमो गुण म्हळ्यार तमो गुण म्हळ्यार ह्या डिस्ट्रक्शन मूड म्हणटा ती विध्वंस करचे मनस्थिती. हे आमी पळयता ती भागवतांतू रामायणान पळयतात आमी रावण हागेले तेंचे डिस्ट्रक्शन मूड आशिल्ले विध्वंस करचे. तशीच हिरण्यकश्यपूक ताका पुरा ताणें ब्रह्मांक आराधना करून ताणें वेगवेगळ्या ताका कशें जावका तशी ताणें अमर जावचे खातीर पुरा करता तो जाल्यार तागेले नाश जाता. पण ह्या तमोगुणी म्हूण म्हणटा ती. तशींच वृकासूर तो शिवा लागीं आशिर्वाद मागून ताका हात दवरल्यार हांव कोणाल वयर हात दवरता तागेले नाश जाता म्हणून तसो कशें एक आशिर्वाद घेता आनी मागीर तो शिवाल्या मागशी धांवता. तर ह्या पुरा तमोगुणी म्हूण म्हणटा ती. तशींच सेकंड म्हळ्यार रजगुण हातूंत कर्मफलाची अपेक्षा आसा. म्हळ्यार हांव देवाली आराधना करता कित्याक म्हळ्यार म्हाका हेल्थ लायक जावका, म्हाका मस्त दुड्ड जावका, म्हाका फेमस जावका, म्हाका प्रमोशन जावका म्हणून म्हळ्यार ताजे खातीर आमी प्रार्थना करता ती. तशींच तिन्नीच म्हळ्यार सत्वगुण. सत्वगुण म्हळ्यार हातूंत म्हाका शांती जावका, म्हाका दुख्ख येवचा नज अशी म्हणून प्रार्थना करता ती. हे सत्वगुणांतू. आनीक एक प्रार्थना आमी सगळ्यां खातीर करता ती म्हळ्यार सर्वे सुखिनो भवन्तु म्हणून सगळ्यां खातीर ही आमी सत्वगुणांतू येता. चारीचे आसा ताका दिव्य गुण म्हणटा ती. ताका अलौकिक प्रार्थना म्हणून म्हणटा ती. हे इटर्नल जावन आसा हातूंत हे म्हणटा ते बियॉन्ड टायम एंड स्पेस आनी ह्या भौतीक जगाचे परे आसा म्हणून. आनी ह्या दिव्य गुणां आशिल्ले लोक तांणी भक्ती खातीर प्रार्थना करता ती तांकां मुक्ती खातीर तांणी प्रार्थना करना ती. देवाक लविंग डिवोशनल सर्वीस म्हणून म्हणटा ती. तें करचे प्रयत्न करता ती. तांकां दुसऱ्यांक मदत करता तांणी सेल्फलेस आसा ती म्हणून म्हणटा ती. हे दिव्य गुण. अशीच आमी कुंती एक प्रार्थना करता नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर अवस्थितम. श्रीमती कुंती म्हणटा ओ कृष्णा हांव तुका नमस्कार करता कोण तो ओरिजिनल पर्सनॅलिटी आनी ताका ह्या भौतीक जगाचे गुण कसाने ताका अफेक्ट करना. तूं भितरय आसा भायर आसा पण जाल्यार तूं दिसना कोणाकय म्हणून अशी कुंती महाराणी प्रार्थना करता. तशी ती आमी दामोदर अष्टकम आमकां गोत आसा. त्या दामोदर अष्टकामंतू चड करून प्रत्येक लायनान एक एक हातू श्लोकांतू नमः म्हणून येता आनी नमः म्हणून कसा न्हय म्हणून आमी सुरेखा पळयला. श्रीमद भागवतामांच्या 8th कॅन्टोंतू म्हळ्यार स्कंद नंबर 8 हातू गजेंद्र मोक्ष प्रेयर्स येता. तें कशी गजेंद्राक एक क्रोकोडायल ताणें तागेले पांय धरले
आणि ताका सोडवाच्या जायनी कितकी मस्तू काळ गेलो ताजेर मागीर तितलो व्हड हस्ती आसूनय ताका तागेले पाय सोडवाच्या जायनी म्हणून तो एकदम हेल्पलेस जावन म्हणटा पळय तशी ताण देवाक देवा तूंच रे म्हाका करता तूंच म्हाका वांचय अशी म्हणले मागीर देव धांवन येता काय धांवन म्हळ्यार गरुडार बसून येता असं पण गरुडार स्पीड एकदम उण जाता काय ताका म्हणून देव गरुडार सांगता गरुडाक तूं यो आगोर हांव वग्गी वता म्हणून तशी देव त्या गजेंद्र लागीं वग्गी येवन ताका त्या सुदर्शन चक्र त्या क्रोकोडायलाक मारता आणि गजेंद्रालो जीव वांचयता म्हणून असं तशींची प्रल्हाद महाराज आणि नरसिंहदेवाक तांगेले लायक करून गुणगान करता असता ती हे आमी श्रीमद भागवतांतू 7th स्कंदांतू पळयता ती वंदनामाचे तिन्ही अवयव म्हळ्यार प्रणाम नमस्कार प्रणाम किंवा नमस्कार गुणगान आणि किंवा गौरव आणि प्रार्थना किंवा आराधना अशी श्लोक पळोवया आता आमी हे श्रीमद भागवतमांतू 5 स्कंद अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 8 अंतू प्रल्हाद महाराज प्रार्थना करता ती ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्तेजस्तेजसे आविर्भव वज्रनख वज्रदंष्ट्र कर्माशयान रंधय रंधय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा अभयम अभयम आत्मनि भूयिष्ठा ओम श्रौम तसं म्हणतात म्हळ्यार प्रल्हाद महाराज मेकल नमस्कार स्वीकार करी नरसिंहदेवा जो पुराय बलाचो उगम जावन आसा देवा तुगेले दांत आनी नांगट वज्रा म्हणकेस आमगेल ह्या भौतिक जगत्याचे कर्मकांडीय आसुरीक इच्छा नाश करी आमगेली विनंती की हृदयांत येवन पुराय अज्ञान धांवडावन सोडी ज्या निमित्तानी तुगेले दयेन आम्ही निर्भय जावन या भौतिक जगत्याचे संघर्षमय जीवन कोरयेत म्हणून तशींची आम्ही पळयता ती अक्रूराले प्रेयर धांचे स्कंदांतू अध्याय 40 अक्रूर हे म्हणतात की ही इज द आचार्य ऑफ प्रेयर्स म्हळ्यार जे प्रार्थना करता ती ताचे आचार्य म्हणून पण तांगेले एकदम मस्तू प्रेयर्स आनी हे आसता त्या निमती आमी हांगा घेना ती पण ही इज कन्सिडर म्हळ्यार अक्रूर हे आचार्य म्हणून ह्या प्रार्थनेचे सांगता ती आमगेले GSB जे स्वामीजी हिज होलिनेस सुधींद्र तीर्थ स्वामी हांना आमकां एक 2 प्रार्थना सांगिल्ली ती आमी 2 मिनिटां आयकुया सकाळी मंगल प्रार्थना आणि म्हणता ती देवा परमात्मा समर्था दय करी तुगेल अनुग्रह खातीर श्रद्धेन प्रितीन आराधन केल्या अपराध क्षम करी आराधन स्वीकार करी जगांतू सर्वांकय ज्ञान अभय दी उद्धार करी प्रत्येक भारतांतू सर्वांकय उद्धार करी ही विनम्र प्रार्थना अनुग्रह करी आणि एक अनेक दुसरी प्रार्थना त्यांनी सांगितली हे देवा परमात्मा श्री व्यास रघुपती नरसिंहा आणि सर्व गुरुवर्या लागीं मागता ती आमगेल्या शक्ती भक्त्यानुसार आराधन केल्या अपराध क्षम कोरनू आराधन स्वीकार कोरनू आमकां रक्षण कोरता म्हणून आता मी या प्रार्थना करताना कसं आमकां बाद येवच्या साध्य आसा ते कसं डिफिकल्टीज म्हणून डिफिकल्टीज प्रार्थना करच्याक कस कशें बाद येता म्हणून पळया सुरे डिफिकल्टी किंवा बाद म्हळ्यार डाऊट आमकां संशय आसा आम्ही कसले देवाला प्रार्थना करता ताका आमकां देव दिता की ना कळ्ळें काय आणि
कोणाक म्हाका दिना दुसऱ्या दिता अशें पुरो डाऊट संशय आसता. ते आमकां संशय आसचानच. आमी केसाली प्रार्थना केल्ली की वेळ जावच्या पुरो पण तें देव आमकां दिता म्हणून ह्या हेका आमकां सदृढ आमी आसूं का. दोनीच म्हळ्यार डिस्ट्रॅक्शन म्हणटा ती आमी अस्वस्थ जाता ती आमकां मन लागना म्हळ्यार आमी कसले दुसरे विशय करचे सुरू केल्यार आमकां देवाल प्रार्थना करता हें तें पुरापूर विसरून वता ती आमी डिस्ट्रॅक्ट जाता ती म्हळ्यार आजकाल आमी पळयता ती पुरा जाण फोनार आसा ती तांकां देवाला प्रार्थना करची वेळ ना तर ह्या फोनार व्हॉट्सॲप आनी इंस्टाग्राम आनी ट्विटर ह्या विशयान तांकां मस्त वेळ आसता पण तें तांकां हें डिस्ट्रॅक्शन तांणी तें पुरा सोडून तें कितलें कोण जाता देवाल चड केल्यार तांकां चड लाभ जाता म्हणून सांगता येता. तशींच तिन्नीचें ताका ड्रायनेस म्हणटा ती ड्रायनेस म्हळ्यार निराशा म्हळ्यार कांय रस ना म्हणून. तरी ह्या पुरा येवचें की हांगा थंय भौतीक जगाताचें पुरा हें पळयतना तें पुरा कसले आमकां देवाल विशय करची कांय एक प्रेरणा मेळना आमकां ताका म्हणटा ती ड्रायनेस म्हणून. चारीच म्हळ्यार प्रायड म्हणटा ती अहंकार आमकां एक अहंकार आसता ह्या पुरा जें हांव करता तें मेग्गेल लिमती जाता म्हणून. तरी आमी भगवद्गीतान पळयता की ह्या पुरा आमी पांच वस्तू आसात त्या विशयानच आमकां कसले मेळचें म्हणून. हें आमी अहंकार करून आमकां कसलें मेळना उलटा आमकां देव आमगेलो जे अहंकार आसा तें नाश करता आनी आमकां बुद्धी लायक दिवका म्हणून आमी तें देवाला प्रार्थना करता तशी. पंचायत म्हळ्यार ताका म्हणटा ती आमगेले संघर्श आमगेले भितर जो एक जीवन आसा आनी एक भायर एक जीवन आसा. भितर वयलें जीवन म्हळ्यार आमी देवाल प्रार्थना करता ती देवाल जप करता ती देवाल विशयान मस्त मस्त करता ती पण आमगेलें भायरचें जीवन म्हळ्यार आमी पुरा ह्या भौतीक जगाचें पुरा वेगवेगळ्या कसं कसन कोर नासता ती तर हें एक कॉन्फ्लिक्ट जाता आसा म्हळ्यार तें संघर्श आसा. त्या संघर्श उण करच्याक आमी जाल्लीतल्या भितरचें जीवन लायक करल्यार आमगेलें भायरचें जीवन लायक जाता म्हणून म्हणटा ती. संच म्हळ्यार शरणागती जावची आमी भित्ता ती म्हळ्यार म्हाका देवाक आमी पुरा शरणागती केल्यार म्हगेलें भौतीक पुरा वतगी म्हणून आमी भित्ता ती. आनी सत्तांच म्हळ्यार नो टायम म्हणटात आमी म्हाका वेळू ना कसले करच्याक हांव म्हगेलें बाकी पुरा इतलो पुरा बिजी आसा की म्हाका वेळू मेळना म्हणून सांगतात आमी. आतां आमी पळोवया आमी सकाळ देखून रात ताईं कसकसल प्रार्थना करच्या साध्य आसा म्हणून. हाका आमी म्हणटा ती की एक भक्त जाल्यार जिवनांत तूं सकाळ उठयल्यार देखून उठयल देखून राती न्हिदोच ताईं तांकां कंटिन्युअसली वेगवेगळ्या वेळार प्रार्थना करून आसता म्हणून. आतां आमी राती न्हिदता ती सकाळी उठयतना आमी उठयल सत्ताक तेन्ना हरे कृष्ण महामंत्र म्हणका हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वा महामंत्र म्हणून उठाका. ऍटलिस्ट महामंत्र जाणार ऍटलिस्ट कृष्ण 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 म्हणून उठाका म्हणून म्हणतात. आनी उठयल सताक एकदम उठून फटकन खंय वचनाच थंयची बैसून आमी स्थानपणांत शिकल्यात की कशी आमी बैसून आमगेल्या दोन्ही हस्त आसा ती त्या अशी अगुर अगुर एक दुसऱ्याक शेक हें करून हें केल्यार तशी तें आमगेले एंडान जो नर्व आसा ती तें चिके सायंटिफिकली तें म्हणटात की तें आमकां वापस नॉर्मल जाता म्हणून. तेच आमी तें केल्ले मागीर आमी म्हणटा ती कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तू गोविंद सर्व प्रभाते कर दर्शनम म्हणून. ह्या एक विषय म्हणटा ती. दुसरी मागीर आनी वक्रतुंड महाकाय कोटी सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा म्हणून हें आमी सांज देखून म्हणटा येयल्यान की आमी तें कंटिन्यू करया. मागीर आमी आमगेल्या गुरूक नमस्कार करता. आमगेले गुरू आमी हांगा प्रणाम मंत्र म्हणटा ती
नम ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते आमगेल्या गुरुल नाव घेवन इति नामिने म्हणून आम्ही अशी आमगेल्या गुरुक नमस्कार करतात. तशी जी आम्ही उठायल मागिरी विष्णुक ऋषिकेशाक नमस्कार करतात. कशी सांगून प्रात प्रबोधितो विष्णु ऋषिकेन यत्त्वया यद्यत् करशीशान तत्करोमि तवाज्ञा म्हणून आम्ही ओ विष्णू ओ ईशान ओ ऋषिकेश तू म्हाका जाग केला हांव आतां रेडी आसा तू कसं सांगील तशें हांव करच्या रेडी आसा म्हणून हें आमी विष्णूक सांगतात. आनी पाय सकल दवरचे म्हळ्यार आमी आमगेल्या बेड्डीक लागून पाय सकल दवरचे फुडें आमी भूमिदेवीक नमस्कार करतात. कशी करतात ती समुद्रे वसने देवी पर्वतस्तन मंडिते विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम समक्ष्वमे म्हणून म्हळ्यार आमी ते आमगेल्या भूमिदेवीक नमस्कार करून कोण ती भूमिदेवी म्हळ्यार विष्णू री पत्नी म्हणटा ती. तशी ती पुरा कडेन सागर आणि व्हड गुड्डे आणि पुरा जेन सुशोभीत आसत तिगेल्याक आमी क्षमापण मागून हांव तुगेले वयर पाय दवरतात म्हणून तिगेल्याक क्षमापण मागता आमी. ते जाले मागीर आमी उठायल मागीर आमगेले जे बेडिंग आसता ते तेन्नाची फोल्ड करता हो एक चांग अभ्यास म्हणटा ती. तशी सोण वचनाच ते आमी लायक करून फोल्ड करता आनी तशी जाले मागीर आमी देवाला एक वेळा उडगास करता. तांतू हरिभक्ती विलासांतू मस्तुपुरा चांग श्लोक म्हणल्यान ती उठायल सताक देवाल गुणगान करच्या खातीर हे आमी कसलें वायट स्वप्न न्ही पळयलें जाल्यार तो ताका काउंटर एक्ट करता म्हणटात. एक श्लोक जे सुखदेव गोस्वामीन जे चैतन्य महाप्रभूले एकदम फेवरेट श्लोक म्हळ्यार तो आमी आतां सांगता ती तो 10थे स्कंदांतू 90th चॅप्टर आणि 48 नंबर श्लोक ते म्हणतात थंय जयति जन निवासो देवकी जन्म वादो यदुवर परिसत स्वैर दोर्भिर अस्य अधर्मम चिरचर विजिग्न सुष्मितशी मुखेन वजपुरवरीतानाम वर्धयम कामदेवम म्हणून या चैतन्य महाप्रभूले फेवरेट श्लोक म्हणून म्हणा. आमी ह्या पुरा श्लोक आनी म्हणून जाले मागीर आमी जनरली उठा न्हू उन्हा थोडे उद्दा पिल्यार आमगेले म्हणटा ती बावल्स क्लियर जाता ते आनी पुरा कोर न्हू न्हांवन आयले मागीर आमी आमगेल्या शरिरार तिलक मार्किंग करता ती म्हळ्यार नम करचे म्हणटात आमी ताका. आमी ते चंदन घेवन आमी आमगेल्या उजव्या हाताक ते चंदन घेवन थोडे उद्दा डाव्या हातार घालून ते अशी रब करता आसता ती तेन्ना आमकां एक श्लोक म्हणचे आसता. तो श्लोक म्हळ्यार ललाटे केशवम ध्यायन नारायणम अथोदरे वक्षस्थळे माधवम तू गोविंदम कंठकूपके विष्णुम च दक्षिणे कुक्षौ बाहौ च मधुसूदनम त्रिविक्रमम कंधरे तू वामनं वाम पार्श्वके श्रीधरम वाम बाहु तू ऋषिकेशम तू कंधरे पृष्ठे च पद्मनाभम च कट्यम दामोदरम नसेत म्हणून या चंदन मागीर आमी तिलक करचो सूर करता ती सुरे आमी आमगेल्या ललाटेक मत्त्याक ओम केशवाय नमः म्हणून सांगून आमी तिलक करता ती. मागीर नारायणम अथोदरे आमगेल्या पोट्टा लागीं पेंबी लागीं थंय नकून ओम नारायणाय नमः म्हणून मध्य तू वक्षस्थळे माधवम तू ओम माधवाय नमः म्हणून आमगेल्या अर्ध्यारी आमी तिलक करता ती. मागीर गोविंदम कंठकूपके म्हळ्यार आमी हांगा आमगेल्या थ्रोट म्हणटा ती हांगा ओम गोविंदाय नमः म्हणून करता ती. तशीच मागीर बाहौ च मधुसूदनम अरे विष्णुम च दक्षिणे कक्षो ओम विष्णवे नमः आमगेल्या राईट सायड म्हळ्यार आमगेल्या उजवी दिकान आमगेल्या सायडाक हांगा थंय नाम करता ती. मागीर बाहौ च मधुसूदनम ओम मधुसूदनाय नमः म्हणून आमगेल्या अप्पराम म्हणटा ताका राईट हांगा तिलक करता ती.
मागीर त्रिविक्रमम कंधरेतु ओम त्रिविक्रमाय नमः राइट शोल्डर आरी हांगा करता ती मागीर वामनम वाम पार्श्वके ओम वामनाय नमः म्हणून आमगेले दाव दिकान आमगेल्या पट्ट्या लागीं आमी हांगा करता ती मागीर श्रीधरम वाम बाहुतु ओम श्रीधराय नमः आमी हांगा दाव्या हाता लागीं हांगा करता ती ऋषिकेशम तु कंधरे ओम ऋषिकेशाय नमः म्हणून आमगेल्या लेफ्ट शोल्डर आसा हांगा करता ती पृष्ठेच्या पद्मनाभम च ओम पद्मनाभाय नमः म्हणून आमगेल्या अपर बॅक मागशी करता ती आणि तशी कट्टम दामोदरम नसेत ओम दामोदराय नमः म्हणून आमी लोअर बॅक म्हणटा ती थंय ध्यान करता ती मागीर वरल्यान जे चंदन आसा ते आमी मातशी मागशी लावन ताका ओम वासुदेवाय नमः म्हणून म्हणटा ती अशी ह्या तिलक करचे इतले श्लोक आमी पळयल्या तशींच हे पुरा जाल्ले मागीर आमी रेडी जावन आमगेले फ्रेश क्लोथ म्हणटा ती आमगेले फ्रेश म्हळ्यार पोट नेमकें घालचे आतां आमी देवा पळोवच्या वता आसा ती तर आमी आमगेले लायक कसं आसता तें आमी आमगेले घालून आतां वैष्णव म्हळ्यार प्रभुजीज आसता ती म्हळ्यार दादले मनशां आसता ती तांणी धोती कुर्ता घालून रेडी जाता ती बायल मनशां तांगेले कपडांनी न्हेसून रेडी जाता ती तशींच देवाला दर्शना वचचे फुडें आमकां जर जाता जाल्यार आमगेले वेळ आसा जाल्यार आमी एक सकाळी थोडी प्रार्थना करूं येता वचचे फुडें आमी श्लोक म्हळ्यार बलराम कवच किंवा श्री कृष्ण चैतन्य शतनाम स्तोत्र म्हणून अशें कसाने वचूं येता आमी देवस्थाना चमकल सताक थंय सुरेख वैष्णवांक नमस्कार करता ती तेन्ना एक श्लोक आसा ताका म्हणटा ती वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः म्हणून ह्या वैष्णवाक नमस्कार करून पुरा वैष्णवाक पळोवन आमकां तांगेलो आशिर्वाद घेवका त्यानंतर मागीर आमगेल्या इस्कॉनाचे फाउंडर शिला प्रभुपाद हांकां नमस्कार करतात आमी तेन्ना थंय आमकां तांगेले प्रणाती मंत्र म्हणटात ताका नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी उच्चारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे म्हणून तशी तांकां नमस्कार केले मागीर आमी जे देवाल विग्रह आसा ती तांगेले हांगा श्री निताय गौरचंद्र आसा ती एक बगलेन श्री गोपालजी आसा ती आनी मध्येंतू आमगेल्याक श्रीमती विशाखा देवी श्रीमती ललिता देवी आनी श्री राधा गोपीनाथ आसा ती तर आमी थंय वचून थंय तांकां अष्टांग नमस्कार करून तांकां थंय अष्टांग नमस्कार करतना आमी सूर्य आमगेल्या श्री गुरुल प्रणाम मंत्र सांगता ताजे मागीर शिला प्रभुपादाल प्रणाती म्हणटा मागीर पंचतत्व मंत्र आसा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदी गौर भक्त वृंद या म्हणून ताजे मागीर होडान चिके महामंत्र म्हणटा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे तशी ह्या जाल्ले मागीर आमी सकाळी मंगल आरती करता ती देवाली देवा मंगल आरती आसता आसतना आमी गुरु अष्टक म्हणटा ती ह्या गुरूक 8 प्रेयर्स ह्या आमी तांकां म्हणटा ती त्या ताजे एक फर्स्ट आमी स्टांजा घेता ती ताका म्हणटा ती संसार दावा नललीढ लोका त्राणय कारुण्य गना गणत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणानवस्य वंदे गुरोशी चरणारविंदम म्हळ्यार आमी गुरुल्याक प्रार्थना करता ती ह्या संसार धावना तो आमी पडल्यान ती आमकां ह्या अंतून काण दुसरे कडेन वर आमी तुगेल्या चरणाक वंदन करता ती म्हणून सांगता ती तशींच त्या जाल्ले मागीर आमी श्री नरसिंह प्रणाम करता ती त्या कशी करतात म्हळ्यार आमी पळयता ती की आमगेल्या भागवत पुराण कोंकणीतू तेन्ना आमी नरसिंहाल देवाले प्रार्थना करता ती म्हळ्यार कसले विघ्न येवच्या पुरो आमकां आमगेल्या जिवनांतू तर आमी त्या नरसिंह देवाक प्रार्थना करता ती
तांतू आमी म्हणटा ती नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाद लाददायिने हिरण्यकशिपूर्वक्षः शीलटङ्कनखालाये इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंह आदिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरे नखाम् अद्भुत शृङ्गां दलिता हिरण्यकशिपो तनुभृङ्गाम् केशवधृता नरहरिरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज सर्व विघ्न विनाशक नरसिंहदेव भगवान की जय भक्ती शिरोमणी प्रल्हाद महाराज की जय अशी म्हणून आम्ही या नरसिंह प्रणाम मंत्र म्हणटा ती ताचे मागिरी त्या ऑल्टर बंद जाले मागिरी आम्ही तुलसी प्रणाम मंत्र म्हणटा ती त्या तुलसीका म्हणटा ती आम्ही तिका नमस्कार करून पंचांग नमस्कार पंचांग नमस्कार करता ती आणि सांगता ती वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ती प्रदे देवी सत्यवत्याय नमो नमः म्हणून आम्ही नमस्कार करता ती आमकाय तुका जशी कृष्णाला भक्ती आसा तशी आमकाय तू भक्ती दी म्हणून आणि मागीर त्या तुलसीका कीर्तन करता ती तांतू तिगेल्या गौरव करता ती तुलसी महाराणीला ताजे मागीर एक इम्पॉर्टंट यत्न म्हळ्यार आम्ही चैतन्य महाप्रभून चैतन्य चरितामृतांतू एक 8 श्लोक दिला ताका शिक्षाष्टक म्हणून म्हणला तर तें मस्त इम्पॉर्टंट की आम्ही आमगेले जॉब करचे फुडें हें सांगता ती ताजे आमी एक सुरवेचे श्लोक घेवया आमी चेतो दर्पणमार्जनम भवमहादावाग्निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनं परम विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम अंतु म्हणला की आम्ही जशी की कन्नडींतू मस्त धोळ जावन असल्यार आमकां आम्ही तांतू त्या कन्नडीन दिसना ती तशी त्या धूळ साफ केले मागीर आमकां आमगेले शरीर दिसच्या साध्य आसा तशींची आमी आमगेल्या शरिरांत आशिल्ल्या अनर्थ जे आसा ती त्या पुरा भायर काडल्यार आमकां देवाल विशयांतू अर्थ जावचो साध्य आसा देवाक पळोवच्याक साध्य आसा म्हणून ह्या श्लोकान सांगला तशींची आनी मुखारी मस्त पुरा श्लोक आसा ती आनी 7 श्लोक ते लायक करून वेगळ्या वेगळ्या विशयांतू जॉब कशी करची आनी ह्या पुरा विशयां सांगता ती तें जाल्ले मागीर शिक्षाष्टकम पिरियड जाल्ले मागीर आमी 10 अपराध आसा जॉब करचो ते आमी सांगता ती आनी तें करून जाल्ले मागीर वैष्णवांक पुरा वैष्णवांक वांछाकल्पतरुभ्यश्च म्हणून सांगून नमस्कार करून मागीर आमी जप हे बसता ती जप हे बसताना तर जे ब्राह्मण दीक्ष जाल्लेले आसता तांणी तांगेले गायत्री मंत्र करता ती आनी गायत्री मंत्र जाल्ले मागीर आमी एक सांगता ती की भूत शुद्धी प्रेयर्स म्हणून म्हणटा ती तांतू एक 3 प्रेयर्स आसा ती त्या म्हण काम आमी आमगेले हे जे देह आसा ते शुद्ध करका आमी जॉब करचे फुडें म्हणून
सांगला. तशींची आम्ही जॉब करताना खंयची मूड असं असू का म्हणल्यार आमगेले म्हणटा ती तृणादपि सुनीचेन तरोरीव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरी या शिक्षाष्टकामाचे 3 श्लोक त्या म्हणटा की आम्ही ते तृण पळय ताज्यापेक्षा आम्ही एकदम हंबल जावन असू का तरोरेव सहिष्णुना म्हळ्यार ते झाड रूख आसा ताज्या पेक्षा आमगेले आम्ही ताज्या पेक्षा चड सहिष्णू असू का म्हणून आणि अमानिन मान देना आमकां खंय मान दिल्लो की दिना आम्ही ताजे विचार करचा नज अशी पुरो असल्यार मात्र आम्ही कीर्तनीय सदा हरी जाल्यार आमगेलो जप आम्ही कर्तव्य येता म्हणून या सांगला हांवें तो. आणि आज जप करचे फुडें श्रील प्रभुपाद आमगेले जे आज श्लोक आम्ही सांगता ती श्रीमद भागवतमाच्या 7 स्कंदाच्या 5 अध्यायाचे 23 ताचे प्रभुपाद तांगेले परपटान तो लास्ट लाईन त्या कीर्तनामान तो तांणी सांगतात की आम्ही विनम्र आणि शांत जावन आमगेल्या अपेक्षा कसं म्हण सांगून ते आम्ही देवाला गुणगान करचे या खातीर आम्ही 1-2 श्लोक त्यांनी सांगला उच्चार करता म्हणून त्याची निमती आम्ही जे नामस्मरण करता ती तांतू कसं चूक असल्यार ती आमकां क्षमापण मागू का. तर एक श्लोक प्रभुपाद म्हणटा ती या नामाष्टक श्रील रूप गोस्वामीन बरयलेले तांतुले फर्स्ट श्लोक अयि मुक्त कुलैर उपास्यमानम म्हणून हे ताचे स्टार्टिंग आणि तशींची श्रीमद भागवतमाचे 10 स्कंदांतू सुरेच्या अध्याय आणि 4 नंबर श्लोक निवृत्त दर्शन उपगीयमानान अशी या 2 श्लोक प्रभुपादान आम्ही जप करचे फुडें सांगला करच्याक. तशेंची मागीर आम्ही पंचतत्व मंत्र श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदी गौर भक्तवृंद या म्हणून आम्ही मागीर आमगेले जप करच्याक सूर करूं येता. हे जप करचे आम्ही हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे या उच्चार करतात. ऍक्च्युली आम्ही कसं म्हणता ती ही बी एक प्रार्थना देवालाक. हे राधे हे कृष्णा मगे लागीं आनंदान सेव करून घेया ती म्हणून अशी म्हाका तुमगेले सेवेन तू संलग्न करून घेया ती म्हणून. आनीक एक ताचो अर्थ तसं हे राधे हे कृष्णा म्हाका आनंदान स्वीकार करया ती म्हणून. आम्ही अशी जप केल्यार देव आमकां वेगवेगळे सेव दिवच्याक एकदम तयार असता. मागीर आमी जप करता ती तरी हाचे एकदम इम्पॉर्टंट जप म्हळ्यार हे बेस्ट प्रार्थना म्हणून म्हणल्यार. तर आमी हे जप आमगेले भक्तीन करता तांतू इनअटेन्शन ताका प्रमाद म्हणटा ती ते इनअटेंटिवली चांटिंग करच्या नज म्हणून म्हळ्यार आमी एक लक्ष दिवन फोकस असू का म्हणून सांगता ती. डिटर्मिनेशन तशी आमगे डिटर्मिन आमी एक वेळा डिसायड केलें की आमी आमगेल्या इतले राउंडात बसून करतात म्हळ्यार आमकां तें एक डिटर्मिनेशन जावका ते आमी करता. द वाव फॉर न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ म्हणून म्हळ्यार आमी कितले राउंड करता ती. आतां आमकां प्रभुपादान सांगला की मिनिमम आमी 16 राउंड करता म्हणून महामंत्राचे. आमी चडय करता मिनिमम 16 राउंड म्हणून म्हणला. आतां आमी नवे असल्यार आमकां 16 राउंड करचे जायना तितलो वेळ ना आमगे लागीं. आमी 1-2 राउंड 4 राउंड करूं येता 8 राउंड करूं येता. आमकां कितलो साध्य आसा तितलो आमी ह्या हरे कृष्णा महामंत्राचो जप करता. पण सकाळांनी जे कोणी आयकता आसा ती तांतूंत कोणी जप आनी कोण करनासले असल्यार तांणी कितलो वग्गी तांगेले जप करचे सुरू केल्यार तांकां ताजे फायदो कळून येता म्हणून सांगता आमी. तशींच आमकां गुड हॅबिट्स आमी ते जप करच्याक आसूं का आमगे लागीं. म्हळ्यार सकाळीं उठाका आमी देवाक अर्पण करून प्रसाद घेवका अशी पुरा लायक हॅबिट्स आमी डेव्हलप करूं येता. आनी तशींच आमी आमकां जप लायक जावका म्हणून देवाला प्रार्थना करता आसूं का. ह्या पुरा जप जाल्ले मागीर आमी एक 5 मिनिट शांत बसून
देवाला प्रार्थना करता कसले जप जाल्ले चूक जाल्यारी क्षम करी म्हणून सांगून घेवका. हें जालें मागीर आमी श्रृंगार दर्शन जाता. देवाले ड्रेस नवे म्हळ्यार एक ऑप्युलंट ड्रेस म्हणटा ती तें घाल न्हू देव रेडी आसता आनी आमकां श्रृंगार दर्शन म्हणटा ताका हें आमकां दिता तो. तेन्ना ब्रह्म संहिता देखून ताक्केले गौरव आमी थंय सांगता ती ताका गोविंदम आदिपुरुषम प्रेयर म्हणटा ती. त्या ब्रह्म संहितांतू 5 अध्यायांतू 3 श्लोक आनी 5 श्लोक हे आमी थंय म्हणटा ती. तें जाल्ले मागीर आमी आमगेले प्रभुपाद आशिल्ले कडेन येवन श्री गुरुवंदना म्हणटा ती. ते श्री गुरुवंदनांतू तेमी वंदन करून तांगे प्रभुपादाले आरती करतात तेमी. ताचे एक फर्स्ट लायन एक 2 लायन म्हळ्यार श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा बंदो मोई सावधान माते जहार प्रसादे भाई ए भवतोरिया जाय कृष्णा प्राप्ति होय जा हय ते. ह्या गुरुल वंदन करतात म्हळ्यार आमी तुगेले सेव केल्यार आमकां कृष्ण प्राप्त जाता म्हणून हें सांगतात. तशेंच हें गुरुवंदन चाल आसतना थंय सकाळी देवाला अभिषेक करून चरणामृत दवरता ती. त्या चरणामृत घेता न्हय म्हळ्यार प्रत्येक हेज्जे जाक आमी देवाला उडगास करून साध्य आसता कळ्ळें काय. आतां तेन्नाय चरणामृत घेता न्हय तेन्नाय एक श्लोक आसता श्री राधा कृष्ण पादोदकम प्रेम भक्ति दम मुदा भक्तिभावेन वैपित्वा शिरसा धारयाम्यहम म्हणून. आमी त्या चरणामृत घेताना आमकां तर थोडी तुळस मेळटा तें आमी चरणामृत पिवचे फुडें हें श्लोक सांगून घेतल्यार आमकां तो उडगास येता की हें पुरा वेगळे वेगळे तूप घी हनी की साखरे उद्दा घी हें पुरा घाल न्हू तें चरणामृत जाता. त्या देवाले अंगारी घाल न्हू म्हळ्यार आमी हांगा आमगेल्या शालिग्राम शिला वयरी त्या पुरा अभिषेक करून ताजे त्या चरणामृत जाता. म्हळ्यार ह्या देवाले पाय्याक लागून ते आयिल्ले निमती ताका चरण अमृत म्हूण म्हणा. तर हें आमकां सद्दां मेळ्ळ्यार आमगेले लायक भाग्य म्हणून म्हणटा जाता. हें जालें मागीर गुरुवंदना जालें मागीर आमी ब्रह्म संहिता म्हणटा ती. तांतू एक 29 वर्सेस आसा ती. तांतू आमी एक फर्स्ट वर्स कसं न्हय म्हणून म्हळ्यार ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम. हें ताजे फर्स्ट वर्स. तशी आनीक 28 वर्सेस आसा ती ते आमी म्हणटात हांगा. आनी ताजे मागीर श्रीमद भागवतम क्लास जाता. भागवत क्लासांतू थंय एक स्टार्टिंग तूं भजन म्हणटा ती जय राधा माधव म्हणटा ती. तांतू कृष्णाले वेगवेगळे नाम त्या वृंदावनाचे नाम आनी पुरा अशी एक सांजशे प्रेयर पण तांतू पुरा वृंदावना विशय येता. हें पुरा जाल्लें मागीर आमी आमगेले सकाळचे ब्रेकफास्ट म्हणटा ती तें करच्या वताना तेन्नाय आमकां देवाल उडगास करून देवाक प्रार्थना करून आमी तो प्रसाद ग्रहण करता म्हूण म्हणटा ती. तेन्ना आमी महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यम वतम राजन विश्वासो नैव जायते. हे महाभारता श्लोक येता. तशेंच तें जालें मागीर भक्ती विनोद ठाकूर आनी शरीरा अविद्या जाल जोडेंद्रिय ताहे काल अशें म्हणून आनीके मोरू म्हळ्यार आमी हो प्रसाद ग्रहण करता ती आमी आमगेल्या देहा खातीर करता आसा ती म्हणून तें सांगून आमी तें प्रसाद ग्रहण करतात. हें पुरा जाल्लें मागीर आमी आमगेल्यांची इतले पुरो आमी वेगळे वेगळे कडेन भागवतम वाजिता ती भगवत गीता वाजिता ती चैतन्य चरितामृत आनी पुरा मस्त भक्तीची बूक वाजिल मागीर आमी मस्त पुरा प्रार्थना विशयांतू वंदनामा विशयांतू कळटा आमकां तें सकाळी थोडे प्रार्थना करूं येता. आमी मागीर सांजवाळ कसाने प्रार्थना करूं येता.
अशी म्हणून आमी आमगेले स्वताले ते डेव्हलप करच्याक साध्य आसा. तशें मागीर सांजवाळा 7 गंटल्याक आमी श्री गौर आरती म्हणून म्हणटा ती ते आमी देवाल्या इतराक सांगता ती. हें पुरो जाल्ले मागीर आमी राती न्हिदोच फुडें कृष्ण बूक रिडींग म्हळ्यार हें कृष्ण बूक इट इज फुल ऑफ प्रेयर्स म्हणून म्हणटा ती ते आमी वाचल्यार आमगेल्या राती न्हिदताना कसलेय वायट स्वप्न पडचे बदलाक देवाल विशयांतूय स्वप्न आमकां पडटा म्हणून सांगता ती. हें पुरो जाल्ले मागीर आमगेलो कंप्लीट दीस आतां आमी राती न्हिदोच्या वताना तेन्ना आमी अपराध शोडन मंत्र म्हणून म्हणटा ती म्हळ्यार आमकां आमगेलो अपराध क्षम करची प्रार्थना ही ताका देवाला म्हणटा आमी मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे यद्दत्तं भक्तिमात्रेण पत्रं पुष्पं फलं जलम् आवेदितं निवेद्यन्तु तद्ग्रहानुकम्पया विधिहीनं मंत्रहीनं यत्किंचित् उपपादितं क्रियामन्त्रविहीनं वा तत्सर्वं क्षन्तुम् अर्हसि अज्ञानादथवा ज्ञानाद् अशुभं यन्मया कृतं क्षन्तुम् अर्हसि तत्सर्वं दासनेव ग्रहाण माम् स्थिति सेवा गतिर्यात्रा श्रुतिश्चिन्ता श्रुतिर्वचः भूया सर्वात्मना विष्णो मदीयं त्वयि चेष्टितम् अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽहम् इति मां मत्वा क्षमस्व मधुसूदन प्रतिज्ञा तव गोविंद निमे भक्ति प्रणश्यति इति संस्मृत्य प्राणान् संधारयाम्यहम्. म्हळ्यार लास्ट श्लोकान तू आमी सांगता ती ओ गोविंदा तूं आमकां वचन दिलां की तुगेलो भक्तो ताका केन्नाय नाश जायना म्हणून तुगेलो घडी घडी उड घास कोर न्हू मेगेल्या प्राण दवरचे साध्य आसा म्हणून केवळ तुगेलो उडगासानांच मेगेलो प्राण आसा म्हणून हें आमी अशी देवाला सांगता ती. तशींच हें जाल्ले मागीर आमी राती आमगेल्या शयन कक्षा वचून आमी आमगेल्या बेड्डार बसले मागीर तेन्नाय कांय आमी जस्ट बिफोर स्लिपींग म्हणटात ताका ते आमी आनीक एक दोन श्लोक आसा ती एक म्हळ्यार आमी म्हणटा ती असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय ओम शांती 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 या आमी म्हणटा ती या शांती 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 ही 3 वळ म्हणटा ती त्या म्हळ्यार या आमी आमकां ते 3 क्लेश गोत्तसर त्या क्लेशाक शांत करच्याक ही आमी 3 वळा शांती म्हणटात तांकां. आनी तशीं जी भागवत आमांतू 11 स्कंदांतू दिल्लेले एक श्लोक आसा ते पुरो आमकां गोत्त आसा जाल्यार आमी सद्दां म्हूण काय वो कायेन वाचा मनसेंद्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत. आमी कसन सगळो दिसांतू लायक केला ते आमी पुरा देवा नारायणाक समर्पण करता ती म्हणून आमी पळयता ती की गणेश चवथी वेळार जे भायर जे मराठी लोक आसात तांणी हे श्लोक म्हणटा ती पण जाल्यार तांकां तो अर्थ कळना की नारायणाची समर्पण आमी म्हणून गणपतीला आमी पूज करता ती पण ते आमी नारायणाक समर्पण करता ती म्हणून सांगता थंय. तशी आमी ह्या पुरा प्रार्थना आसा सुरे आमकां आमी गेल्या चेडूवांक शिकोवका अन्न मन चेडूवांक हे सिंपल प्रेयर्स म्हणटा ती जेवतान की राती न्हिदोच पोडगी अशी सान सान्न प्रेयर तांकां शिकयल्यार मागीर तांकां व्हड जावन तांकां केन्नाय हे प्रार्थना करची अभ्यास जाल्यार तर तांगेले उद्धार जाता तांगेले आनंद उद्धार जाता आनी तांगेले कसले मनांत कसली इच्छा आसल्यार त्या देवाला मागल्यार तो ते पूर्ण करता म्हणून सांगता ती. आज सकाळी हे पुरा व्हॉट्सएपार एक लायक करून एक कोणी बरयलेलें आयिल्लें इंग्लिशांतू हांव ते ताका आमगेल्या कोंकणी भाशेंतू ट्रान्सलेट केला. हांव सुरू एक वेळ इंग्लिशांतू वाचिता आनी मागीर ताचें ट्रान्सलेशन सांगता.
Prayer is the strongest weapon against all difficulties. Faith is the only key to having what we believe. Love of Godhead must be the ultimate reason why we should live, because it is the nature of God. Hope is the confidence to believe that God's blessings never end. या आता मी आमची गेल्यानं ऐकूया. प्रेयर इज द स्ट्रॉंगेस्ट वेपन अगेन्स्ट ऑल डिफिकल्टीज. वंदनम या पुराई कष्टाचे शक्तिवान आयुध म्हणून श्रद्धाची एक बिगातू आमका विश्वास दवरचे खातीर. फेथ इज द ओनली की टू हॅव्हिंग वॉट वी बिलीव. लव ऑफ गॉडहेड must be the ultimate reason why we should live, because it is the nature of God. देवाल वैरी मोग करचो आमगेल जिवंत रबचे परम म्हळ्यार जिवंत रबचे परम कारण जावन आसुका. त्या म्हळ्यार मोगूच देवालो विशेष स्वभाव म्हूण म्हणा. होप इज द कॉन्फिडन्स टू बिलीव दॅट गॉड्स ब्लेसिंग नेवर एंड. आशाची आमगेली आत्मविश्वास की देवाल आशीर्वाद आमगेल वैरी सदा आसूं म्हणून. अशी आमी देवाला वंदन करतना राबल्यार आमकां देवाल आशीर्वाद जाता, आमकां देवाल भक्तीक प्रेरण मेळटा. तर आमी हांगा राबयता ती तसले आमगेल्या उलयल्यान तूं कसं चूक जाल्यार क्षम करता. आनी तूं कसनय तुमकां लायक दिसल्यार त्या तुमगेल्या जिवनान तूं कशी हें एडप्ट करी येता म्हणून हें जालें तितले देवाल विशयान गुणगान करचें, प्रार्थना करची, देवाक नमस्कार करचें केल्यार आमगेलें जीवन एकदम लायक जाता म्हणून आमी ह्या विशयान तूं मागून घेता. सगळ्यांकय धन्यवाद. मस्त मस्त. हरे कृष्ण.